गोंयांत कांय कडेन लोकांक अजून ना धड रस्तो ना धड लायट ना उदक। वाळपय 70च्या पांचीवाड्या वयल्या लोकांची हीच परिस्थिती। पांचीवाड्यार धड रस्तो ना लायट ना म्हूण सरकाराची 108 अँब्युलन्स गांवांत वचना। लोकांक डांबराचो रस्तो आसा थंय पेशंटाक घेवन वचचें पडटा। कितें आसा 70च्या पांचीवाड्या वयल्या लोकांची परिस्थिती? खासा रिपोर्ट। सगळे आपले कसे आमदार हे आम्ही निवडून काढता आणि आमची दाद घेयना सांगल्या उपरांत हा म्हणटा पूण टायमचेर ते काम करुया म्हणून अशे दीस घालयता त्या टायमार आमकां वायट दिसता। हो वाळपय 70चे कुडशे पांचीवाड्यार वचपाचो रस्तो। कुडशा मेरेन डांबराचो रस्तो आसा, मात तोय सद्याक बाबत जाला। सुमार 1.5 किलोमीटर वो तांबडो रस्तो। पांचीवाड्यार 4 घरां आसात आनी सुमार 30 लोकांची वस्ती। पावसाच्या दिसांनी जाल्यार लोकांचे सामकेच हाल। हे आसा ते रस्त्याची लोबरां वयर सरल्यात। उन्हाळो येयलो न्हू सादारण आहा आमकां येवपाक वचपाक, पूण पावसाचे दीस जाले की नाइलाज आमचो जाता। मोठे संकट येयल्ल्या भशेन जाता आमचे। कोण दुयेंस पडलो, आजारी पडलो, हॉस्पिटलान व्हरून कोणाक दवरचो पडलो अशें जाता। त्रास काय येवप जायना जाल्यार आनी पायलट कोणा जाल्यार येत ना ह्या रोडाक। पयशे घेतल्यार घेव जास्ती, पूण हे घेयना, दाब घेयना, कोण घेयना ते। तुमकां माझ्या सारख्या अर्धे वर जाय फिक्सार पावतले सारखे अर्धे वर लागता म्हाका। दुसऱ्याचे सांगा नाही, आता जाणटे आहात ते आम्ही काय चलते नाही, तुका कशें दिसता पळय। गांवांत हे अशा रस्त्याक लागून 108 अँब्युलन्सूय खंय येना। कोण तरी आजारी पडले 108 सांगले जाल्यार ते येवच्या फाटीफुडें करता। डांबर रोड सोपडा थी पर्यंत त्या माणसाक घेवन या अशें सांगता ते। त्या नंतर ते ना इलाज म्हणून आमी तिका घेवन वयता आमचे गाडयेन। काय करता आनी आतां कोणाक आगले कोणाक वाळपय वचून कोणी पायलट हाडटा आनी व्हरता मागीर काय करतलो, उपाय ना न्हू। ह्या रस्त्याक लागून गांवांतल्या लोकांच्यो यो वच करतना नव्यो गाडयोय काबार जातात। काय करतले घडा करता आपले घरान एका 3-3, 4-4 गाडी आहा, पण ते सगळे मोडलेले कशे जाले। गाडयोर येता ना गुन्ह्यानी या सगळे एका म्हयन्या भितर ते गाडयो खळखळीत जाता, ब्रेक फेल, नट लूज अशें जाता प्रॉब्लेम त्या गाडयांक। गोंयचे सध्याचे भलायकी मंत्र्याचे हे मतदार। विश्वजिताची आज मेरेन वाळपय 5 इलेक्शनां जाली, मात तो आज मेरेन खंय एकदांय हे पांचीवाड्यार पाविल्लो ना। तुमचो आमदार कोण? बाबा। बरें, तो हांगा केन्ना येयल्लो? हांगा येत ना रे तो, म्हणून ताका सांगलो यो म्हणून सगळे त्या घराकडे हे केलें मरे, येता म्हणून हेतून कुडच्या येयलो आनी हेतून पळलो त्या दारखाना वयसून। हांगा एकय फावट येवंक ना तो, पावकच ना अजून तो। तोंड सुद्धा तेजे पळोवंक ना, फक्त आमी मतां घालता। हांगा कितके 20 मतां आहा न्हू गो। आमदार ना येना, एकदां येवना। तुम्ही ताका सांगिना आपयना? हांव सांगता ताका, आनी रस्तो म्हणून तेणीच पास केल्लो, आमदारांनीच केल्लो पास, पूण तेच्या पर्यंत कसो आहा काय आहा हें बघूंकच ना येवन। तो येवकच ना, खुर्च्या आमी वयता आनी पांया पडटा ताका। एकदां बाबा हे उपकार कर आनी एकदां रस्तो हो कर, आमी काय भागाला रस्तो तरी कर, करुया रे म्हणटा, पूण आजून काय दात ना। रस्तो जावचो हीच पांचीवाड्यावेल्या लोकांची मागणी। आमचे पाणी उदीक म्हणटा ते सगळे सारखे बघपाचे आनी रस्तो सारको आमचो बघपाचो। पाणी आमकां न्हयचें, नळ घेतला तो हो मेळना, दाबून हेतून हाडला कुडच्यासून, पूण पाणी एक दीस येयलें जाल्यार 8 दीस पाणीच नासता। आमचे हाल करता, बील सारकें येता, पूण आमी माणचे पडले न्हू आमकां। रोड एकदां कर, कसो कर, दाबोर घालून रोड कर, म्हणजे आमी सुखी जाल्यो। भलायकी मंत्री एके वटेन भलायकीचे मळार वेगवेगळ्यो आधुनिकतेच्यो गजाली करता, मात ताच्याच मतदारसंघातल्या ह्या पांचीवाड्यावेल्या रस्त्याक लागून थंय 108 अँब्युलन्स सुद्दां वचना। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेनी। इंडियन कोस्ट गार्ड आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन वास्को मुरगांवच्या 70 नुस्तेकारांक लायफ जॅकेटां आनी उजो पालोवपा खातीर फायर एक्सटिंग्विशर दिले। दर्यांत संकटा वेळार ह्या वस्तूंचो कसो वापर करचो हे विशीं तांकां मार्गदर्शन केलें। बायणाच्या रवींद्र भवनात वास्को मुरगांवच्या नुस्तेकारां खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीक नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकार आशिल्लो। आज जे आमचे मच्छीमार बांधव एदी मोठी संकटां सोसून समुद्रान वयतात, तांचे जीवन अमूल्य अशें आसा आनी त्या अमूल्य जीवनाची जर आमी रक्षण करपाक जाय जाल्यार आमी
सरकार म्हणून या जिवांचे रक्षण करप हे गरजेचे आसा आणि ते आमचे महत्वाचे कार्य ठरता. फायर एक्सटिंग्विशराचो कसो उपेग करपाचो हे विशीं मार्गदर्शन जालें. तुम्ही अडचणीत पडले, वादळ येयली, खंय व्हडली शिप येवन तुमकां मारली, तुमची सेफ्टी मेन कन्सर्न. तुमचे कडेन जर एक लाईफ जॅकेट उरता, तुमकां एक 72 आवर्स काय तुमचे एनर्जी यूज करचे लागना. तुम्ही फ्लोट करते रावता आणि 72 आवर्स चड टायम जालो तुमकां सोदून काडपाक कोस्ट गार्डाक. सेकंड, तुमची सेफ्टी मेकनायज ट्रॉलराचेर तुम्ही जेवण तयार करतात, तुमचो स्टोव उरता. एक ल्हान फायर एक्सटिंग्विशर दवरले, तो स्मॉल फायर स्टार्ट जालो तो व्हड फायर जावंक शकना. बेसिक हे दोन थिंग, एक लाईफ जॅकेट आणि एक ल्हान फायर एक्सटिंग्विशर. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेऊया एक ब्रेक.